आयिल्ले कित्याक लागून रिगार्डींग पळय पोरूं जेन्ना आमचे इलेक्शन जावन बी ते आयिल्ले आनी ताणें एक डिमांड तांचो आशिल्लो. गोंयान खुबशे लोक आमचे हजारांनी लोक आनी पयलींच्यान तर पयशी लिबरेशनाचे पयलें लिबरेशनाचे उपरांत पासून आमचे गोंयकार फामाद सी फेरर्स म्हूण सदांच बोटींचेर आसताले, भायर वेताले. आनी तांणी बरें हार्डवर्क करून जोडून खुबश्यो फॅमिली फेलीज जाल्यो आनी तांची भुरगीं सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन पासून पावलीं बोटींचेर. आतां हातून म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ते जोडटा प्लस ते फॉरेन रेमिटन्स धाडटात. हे आमच्या इंडियेच्या सरकाराक फायदो पडटा. फॉरेन एक्सचेंजान पयशे येता अशें कोण चडशे हातून धाडनात. सो तांकां गोंयचो सरकार जावं इंडियेचो सरकार तांकां कितें फायदो करता काय ना. फक्त एग्जाम आन्सर करूंक तांकां बॉम्बे नाल्यार दिल्ली नाल्यार चेन्नय ह्या गांवांनी वचचें पडटालें. सो आमी तो डिमांड घालो जो तांचो रिक्वेस्ट आयिल्लो आनी फर्स्ट टायम तांणी एग्जाम सेंटर पणजे धरलो. 25 तारखेर मायाचे ताणें आन्सरूय केले एग्जामी. म्हळ्यार एकूच प्रॉब्लेम कितें जालें 35 सिटी दवरल्या एग्जाम सेंटरान. आतां चवकशी केली जाल्यार कोणून आयले फक्त तातूंत 4 गोंयचे भुरगे आशिल्ले. बाकीचे सगळे सावंतवाडी आनी खंयचे ते सगळे येवन तांकां आतां सेंटर लागीं पडलो आनी आमचे गोंयचे भुरगे 4कूच मेवले, बाकीच्यान भायर वचचें पडलें आन्सर करपाक. सो हो डिमांड तांचो आयज आयिल्लो आनी हे आमी मंत्री कडेन मिनिस्टर फॉर शिपींग पोर्ट तांचे कडेन आमी व्हरतले हो डिमांड की हे पळय 35 सिटी पळय तुमी करता ते सारके गोंयकारांक जे गोंयान रावता तांकां प्रेफरन्स दिवपाक जाय. सिटी तर उरल्यो जाल्यार मागीर भायल्या लोकांक दी आन्सर करपाक. इज एन एग्जाम सेंटर. सो तो डिमांड प्लस तांचे आनी खुबशे अशे डिमांड आयिल्ले आसा. तो डिमांड सद्या आमी सांगूंक शकना. व्हेरी इंट्रस्टींग डिमांड. ते आख्खे इंडियेचे सी फेरर्स आसा तांकां फायदो पडटलो. सो वी आर डिस्कसींग, वी आर ट्रायंग टू फायंड एक सोल्युशन जे मंत्री जो आसा श्री सोनोवाल एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, सो ताजेच कडेन हांवें तो डिमांड व्हेल्लो आदलो आनी होय डिमांड हांव ताजे कडेन व्हरतलो. सो आमची डिस्कशन आसा कसो प्रिसायज करून तो प्रेजेंट करपाचो ताका.